इंसिडेंट जो हांवें रिपोर्ट केल्लो की कोलवा पुलीस स्टेशनाचो PSI ही ब्रुटली हिट अ वुमन विथ सो मेनी मार्क्स ऑन हर थायज एंड ऑन हर लेग्स आनी वयल्यान ताणें आपल्यागेलो मोच जो आहा बूट तो लिवपा लायलो एंड दीस वॉज येस्टरडे वीच केम टू माय नोटीस एंड देन आय हॅड गॉन टू द गव्हर्नर्स पॅलेस टू मिटींग तेन्ना हांवें काल प्रेसांत आउट केलें आनी आय टोल्ड देम दॅट इफ दी पुलीस स्टेशन Kolwa police station as well as the South Goa SP cannot investigate and find out who is this PSI from the Kolwa police station, then I will come here today afternoon and I will disclose the matter. So, जे बायलेक मार पडला, जे बायलेक पुलिसेन मारल्या, PSI कोलवाचो जे मारल्या ते बायलेक, जे बायलेक मारून मोच लिवं म्हणून सांगला आणि ते बायलेन चुरचूर जाऊन मोच लिवलो. That was this lady who is come here today. She is come here to file a FIR complaint against this PSI called Vibhinav Shirodkar म्हणून कोलवा पुलिस स्टेशनाचो आणि बायलें नांव जावन आहा अल्मिरा. कितका एक इन्सिडेंट जालो ओनली इन द इन्फॉर्मेशन वॉट आय स्पोक yesterday की 2 दीस पयलीं दिस इन्सिडेंट वॉज नॉट 2 days back, दिस इन्सिडेंट वॉज प्रोबेबली a 10 days back इन्सिडेंट. जे जाग्यार एक एक्सिडेंट जालो ऑन द बॉर्डर ऑफ कोलवा आणि नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी बॉर्डरीचे हो इन्सिडेंट जालो आणि ते इन्सिडेंटाचे जें कितें जालें आय एग्री विथ द पुलीस वॉट एवर इज द इन्सिडेंट की ट्रक आडायल म्हणटाय कितकोल म्हणटाय कोण म्हणटाय की एक्सटॉर्शन केस आहा आनी कितें म्हणटाय आय एम नॉट डिबेटिंग ऑन एनीथिंग with the police station on that. With the SP, I told I am not debating on anything about the topic. Accident जालो, whether it was an extortion, ते म्हणते तागे गो extortion करतालो, बॉर्डरीचे extortion करता, तो history sheeter. I am not debating on anything. I am only asking why did the PSI Vibhinav hit this lady brutally, इतली मारले आणि आपल्यागेलो मोच लिवं म्हणून तुझ्या घोवाक साल्वार करपा जाय जाल्यार आपल्यागेलो मोच लिवं म्हणून सांगलो. वाय डीड ही डू दिस? ही शूड बी इमिजिएटली सस्पेंडेड, इन्क्वायरी जावपा जाय तेजेर आनी दीस मेसेज टू गो क्लियरली टू द एंटायर पुलीस फोर्स ऑफ गोवा.